नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांवरी पळयात आयच्यो हेडलायन्स. जॉब स्कॅम प्रकरणात पुजान मंत्र्याचें नाव घेतला पूण पयशांच्या वेव्हाराचो केलो ना उल्लेख. हेर दोन अधिकाऱ्यांक पयशे दिल्ल्याचो केला आरोप. स्टेटमेंटाचे तथ्य तपासूनच अधिकाऱ्यांक चौकशेक आपयतले, सांगता एसपी राहुल गुप्ता. साळगांव दोट्टी खून प्रकरण बेगीनूच जातले सुटावे. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताची माहिती. विकसित भारत 2047 प्रमाण विकसित गोंय 2037चो आराखडो 19 डिसेंबराक दवरतले गोंया मुखार, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. गोंयच्या उदरगती खातीर सगळ्यांनी दिवचें योगदान, सांगता मुख्यमंत्री. प्रवाशांच्या सामानाच्या सुरक्षे खातीर कोकण रेल्वे सुरू केली डिजिलॉकर सुविधा. कोकण रेल्वेचो उपव्यवस्थापक बबन घाटगेची माहिती. रातीचो फायदो घेवन तिसकुसगांव वाठारांतली फोडली 2 दुकानां, फारायली 10,000 परस चड रक्कम. पुलिसांनी चोरयेच्या घडणुकेचो केलो पंचनामो. काणकोणच्या श्री गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाच्या वर्धापन दिसाची नेटान चल्ल्या तयारी. 28 नोव्हेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी जातले श्रीरामांच्या भव्य मूर्तीचे उक्तावण. आता पळयात खबरो विस्तारान. जॉब स्कॅम प्रकरणातली दुबावीत पुजा नायकान मंत्र्याचें नाव घेतला खरें, पूण तिणें नोकऱ्यां खातीर मंत्र्याक पयशे दिल्ल्याचो खंयच उल्लेख करूं ना. पूण हेर दोन अधिकाऱ्यांकडेन नोकऱ्यां खातीर पयशांचो वेव्हार केल्ल्याचो तिणें आरोप केला. पूण तिच्या आरोपात तथ्य आसा की ना ते तपासून पळयतले आनी उपरांतूच त्या दोनूय अधिकाऱ्यांक चौकशे खातीर आपयतले म्हणून उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता सांगता. रायबंदरार घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत एसपी उलयलो. 8 दिसा सावन कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचें प्रकरण परतून गाजपाक लागला. पुजान केल्ल्या दाव्या उपरांत सरकाराचेर चडाई करपा खातीर विरोधकांच्या हातीन आयतेच कोलीत सापडला. पुजान नांव घेतिल्ल्या त्या मंत्र्याक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवचो म्हूण विरोधकांनी जोर धरला. पुजान नांव घेतला पूण नोकऱ्यां खातीर ताचे कडेन पयशांचो वेव्हार जावंक नाशिल्ल्याचें पुजान सांगलां, अशें उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता सांगता. दुसरे वटेन हेर दोन अधिकाऱ्यांची नांवां तिणें घेतल्यात, तशेंच तांचे कडेन पयशांचो वेव्हार जाल्ल्याचोय आरोप तिणें केला. अशें आसले तरी तिच्या आरोपात तथ्य आसा की ना ते तपासून पळयतले आनी तथ्य दिसून आयले जाल्यारूच त्या अधिकाऱ्यांक चौकशी खातीर आपयतले म्हूण एसपी राहुल गुप्तान सांगलें. Matter which is going on 9th November 2025, there was a video which was circulating on social media wherein Pooja Naik had made a statement that there was a job scam in which large sum of money transaction took place, 17 crores 68 lakhs between 2019 to 2022, and there were 2 government officials which were involved. So हमने इसका पूरा बैकग्राउंड हमने पहले देखा इस एलिगेशंस का. तो बैकग्राउंड ये है कि पूजा नायक 5 केसेस में पहले इन्वॉल्व रही है और उन 5 केसेस में अरेस्ट भी हुआ और 21 नवंबर 2024 को शी वॉज रिलीज फ्रॉम बेल. अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर अगो शी वॉज रिलीज ऑन बेल. उसमें से 3 केस ऑलरेडी चार्जशीट भी हो चुके हैं, 2 केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उनके केसेस में हमने रिकॉर्ड एग्जामिन किया तो उसमें कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं है गवर्नमेंट फंक्शनरीज के अगेंस्ट. फिर भी क्राइम ब्रांच ने इस पर इंक्वायरी शुरू की, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अंडर 173(3) BNSS, जिसमें हमको 14 दिन का टाइम होता है इंक्वायरी करने का. तो एलिगेशन जो उन्होंने दिया है उसको हमने रिकॉर्ड किया. स्टेटमेंट संडे को उनको बुलाया गया, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और उसके जो कंटेंट हैं उसको हमने डीपली थॉरोली एग्जामिन करने की कोशिश की. उसमें उन्होंने फिर से स्टेटमेंट में जो क्राइम ब्रांच को दिया उसमें 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स का नाम लिया और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि कैसे ये ट्रांजैक्शंस होते थे, कितने कैंडिडेट्स इन्वॉल्व थे. पुजान जे दावे केल्यात तातूंतले कांय दावे सामकेच चुकीचे आसात. कांय दाव्यांची सत्यता तपासून पळयली पूण तातूंत कांय तथ्य नाशिल्ल्याचें दिसून आयलें. अशें आसले तरी तिणें केल्ले आरोप गंभीर आसा. ताका लागून भारतीय नागरीक सुरक्षा संहितेच्या कलम 173 खाला आमी तिच्या आरोपांची सत्यता तपासून पळयतले म्हणून राहुल गुप्ता सांगता. ऐकात ताचे म्हणणे. मैं कह रहा हूँ कि हमारा इंक्वायरी अभी चालू है
अभी क्या हो रहा है कि सब अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं. तो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दी है कि अभी मैटर स्टिल इन इंक्वायरी है. 14 दिन का टाइम हमको दिया गया, अभी 4 ही दिन हुए हैं. सर लास्ट ईयर का जो लास्ट ईयर इन लोगों का नाम था लास्ट टाइम ऑन रिकॉर्ड कोई नाम नहीं, कोई नहीं, कोई भी एक ऑन रिकॉर्ड किसी का भी नाम. सर लास्ट ईयर सीएम ने जो इंस्ट्रक्ट दिया है सबका पैसा वापस मिलेगा, तो पुलिस ने 1 साल में क्या किया इसके ऊपर? उसमें रिकवरी किया है पुलिस ने इसका एसेट्स का और उसके जो भी प्रॉपर्टीज थी, तो उसको हम कोर्ट के थ्रू प्रोसेस में है वो सारी चीज़ें. कितना तो सर ये 70 CR का मामला है, ये जो पैसा है वो कहाँ तक गया है? तो पूजा के वहाँ पे ही है या आगे? अभी उन्होंने अभी बताना शुरू किया है कि मैंने इस ऑफिसर को इस ऑफिसर ने मुझसे इतने जॉब्स का प्रॉमिस करके पैसा लिया, तो वो देखते हैं उनको एग्जामिन करेंगे. बट लास्ट ईयर पुलिस ने जो एग्जामिन किया था उसमें ये चीज़ें नहीं आई क्या? ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं आया. सर रिकवरी का अमाउंट क्या है? रिकवरी का अमाउंट तो किस चीज़ का? इस स्कैम में रिकवर अपने वो सिर्फ asset सारे जो हमारे पास मैं आपको समेशन करके दे दूँ. सर फ्लैट किसका है जहाँ पे वो जाके पैसे देते हैं मीटिंग? और वो नाम फिर से मैं ऐसे किसी का रिवील करना ठीक नहीं रहेगा. तो ऐसा कुछ नहीं है, वो जितना ज़रूरत थी पहले इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट हुआ है. अगर कोई फर्दर कुछ बोलना चाहता है तो मतलब जो जैसे ऐसी चीज़ें सामने आएंगी, अभी ऑलरेडी कोर्ट में चला गया है वो मैटर, तो अभी उसमें तो हमारा कुछ होगा नहीं. सर ऑफिसर का नाम के हिसाब से उसी एक फ्लैट में पूरा ट्रांजैक्शन हुआ था या फिर और कहीं पे भी? इन्होंने ऐसा बोला कि इस फ्लैट में मैं जाती. एक ही फ्लैट का नाम लिया था. अभी एक का लिया है अभी तक की इंक्वायरी में, तो उसमें हमने वेरीफाई किया है. और गवर्नमेंट उसने सेक्रेटरी का नाम भी लिया था. गवर्नमेंट ऑफिस में भी कुछ मेंशन किया था, उसका भी कुछ गवर्नमेंट ऑफिस से ऐसा कोई मेंशन नहीं है. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. साळगाव दोट्टीकून प्रकरणाचो मुखेल आरोपी बेगीनूच पुलीस कस्टडीत आसतलो अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिल्या. साळगावच्या मड्डवाडो वाठारांत 8 दीस पयलीं एका भाड्याचे कुडीत 2 दादल्यांच्यो कुडी सापडिल्ल्यो. धारदार सुरयेन दोगांचो गळो चिरून खून जाल्लो. मात हे खून कित्या खातीर जाले तें मात कळपाक मार्ग ना. इसमें इंक्वायरी चालू है. उसने बुलाया सब लोगों को. हाँ एसडीपीओ बिचुअल उसकी इंक्वायरी. तो वो सारिगांव केस का भी कुछ सुना है? हो जाएगा बहुत जल्दी हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू सर. विकसित भारत 2047 प्रमाण विकसित गोंय 2037चो आराखडो 19 डिसेंबराक गोंया मुखार दवरतले. हातूंत गोंयकारां कडल्यान वेगवेगळ्यो सुचोवण्यो आनी सल्ले अपेक्षीत आसात. गोंयच्या उदरगती खातीर सगळ्यांनी योगदान दिवचें अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. भुरग्यांक कुशळटाय उदरगत शिक्षण दिवपा खातीर शिक्षणीक संस्थांनी फुडाकार घेवप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री सावंत उलयलो. तशेंच भुरग्यांनी आंतरराष्ट्रीय भाशा शिकप गरजेचें आसा. ताचे खातीर सरकार नवो अभ्यासक्रम सुरू करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आपलो थोडोसो जरी डेव्हलपमेंट केला आसत जाल्यार देशाच्या विकासात आपूण सहभागी जाता. आमचो थोड्या दिसांच्या भितर म्हणजे 19 डिसेंबर 2025 पर्यंत विकसीत गोवा 2037 हो प्लॅन आमी हो विजनरी प्लॅन आमी लोकांच्या मुखार दवरता. तितूंत प्रत्येकान आपलें कॉन्ट्रिब्युशन आसचें आनी तातूंतल्यान आपलोय वांटो आसचो. हाजे खातीर ते स्टडी काम करीत जाल्यार आमी विकसीत गोवा 2037 आनी विकसीत भारत 2047 हे पुराय करपाक शकतले हाची हांव खात्री बाळगिता. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान बी खासदार निधी किंवा बाकीच्या प्रोग्रामाच्या माध्यमांतल्यान सगळीं गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मदत करीत आसा. बट ती मदत घेवप ही इन्स्टिट्युशनाचेर डिपेंड आसता. फॉर द डिफरंट स्किलिंग कोर्सीस आयजूय बी स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री आसतली किंवा वेरियस अदर मिनिस्ट्रीज आसतली. इट इज नॉट ओनली द टीचिंग रिलेटेड प्रोग्राम बट इट इज जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम किंवा स्किलिंग प्रोग्राम हे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन आसा. ताजो बेनिफीट घेवपा खातीर सातत्यान तुमी जर प्रपोजल आपले धाडले जाल्यार ते प्रपोजल हे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान सँक्शन करून घेवपा खातीर आयज मुख्यमंत्री म्हणून हांव आनी खासदार बाब सदानंद कानोडे हे ते फॉलो करपाक सोदता. आयज हांवें मुद्दाम प्रेस मिडिया हांगासर आसा गोंयांतल्या सगळ्या इन्स्टिट्युशनांनी अशा पद्दतीन आमी ताका म्हणटा की स्टेट ऑफ द आर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर येतले किंवा द एक्सिलन्स प्रोग्राम जे आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या माध्यमांतल्यान गोंयांत घडोवन हाडूंक शकता आसत जाल्यार अशा पद्दतीचे प्रोग्राम हे करप हे गरजेचें आसा. आमकां फुडल्या नॅक्स्ट जनरेशनाक ती नवीन भुरगीं येता तांकां वेरियस नवीन अशा पद्दतीची कोर्सीस अवेलेबल करून दिवप ही काळाची गरज आसा.
डे बाय डे नाविन्यपूर्ण शिक्षण घेवप हें चड इम्पॉर्टंट आसा. फक्त BA BCom BSc जालें आनी घरा कडेन बसलें म्हणून जावचें ना. जाल्यार नवीन कितें आसा तर आयचो आमी म्हणटा की हॉस्पिटॅलिटी इज ट्रेंड. ओके, आतांच्या घडीक जर टुरिजम आनी हॉस्पिटॅलिटी पळयता आसत जाल्यार ट्रेंड आसा तातूंतल्यान आसतलें. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हो ट्रेंड आसा तातूंतल्यान आसतलें. किंवा डिफरंट आपूण घेतलेल्या एड्युकेशनान अपस्केल कसो जावप हें जर आमी पळयलें आसत जाल्यारूय बी तातूंतल्यान भुरगीं फुडें वचूंक शकता. म्हणून समोर आसतना भुरग्यांक हांव फक्त एकूच सांगपाक सोदता की मॅक्झिमम भुरगीं ही 10th आनी 12th तरांकेची आसा. आज फॉरेन लँग्वेज शिकप गरजेचें आसा. आमी म्हणटा की आमी थोड्या दिसांच्या भितर जर्मन लँग्वेज कोर्सीस आमी हांगासर सुरू करपाचे आसा. मागीर फ्रेंच आसतलें, जर्मन आसतलें, पुर्तुगाल आसतलें. ह्यो लँग्वेजीस शिकप आनी ह्यो जर लँग्वेजीस आमी शिकले आसत जाल्यार फॉरेन कंट्रीज आतां खूब मोठ्या प्रमाणात ह्यो संदीस एवेलेबल आसा. आमच्याय कडेन आसा डिफरंट इन्स्टिट्यूट हॅव एप्रोच. तुम्ही रेल्वे प्रवास करतात आणि तुमचे कडेन चड सामान आसा जाल्यार आतां चिंता करपाची गरज ना. तुमच्या सामानाच्या सुरक्षे खातीर कोंकण रेल्वेन डिजिलॉकर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. तुम्ही रेल्वे स्टेशनाचेर बेगीन पावले आनी तुमकां सामानाची नाचनाच करपाची ना जाल्यार रेल्वेच्या ह्या सुविधेचो तुमच्यान लाव घेवं येता. नेमकी कितें ही सुविधा तें जाणा जावन घेवपा खातीर पळयात पुराय बातमी. तुम्ही रेल्वेन प्रवास करतात आणि तुमचे कडेन चड सामान आसा जाल्यार तुमच्यान चिंता करपाची गरज ना. तुमचे सामान सुरक्षीत दवरपा खातीर कोंकण रेल्वेन डिजिलॉकर सुविधा हाडल्या. ह्या डिजिलॉकरात तुमकां तुमचें सामान दवरूं येता. डिजिलॉकराचो वापर करपा खातीर तुमकां ताजेर लायिल्लो स्कॅनर स्कॅन करून पयशे फारीक करचे पडटले. रेल्वेच्या नियोजीत वेळे परस तुम्ही स्टेशनाचेर बेगीन पावले जाल्यार आनी तुमची रेल्वे येवपाक कळाव जालो जाल्यारूय तुमच्यान ह्या सुविधेचो लाव घेवं येता, अशी माहिती कोंकण रेल्वेचो उपव्यवस्थापक बबन घाटगेन सांगले. Government of India's Digital India movement, Konkan Railway has introduced DigiLocker facility at 3 stations over its jurisdiction. These 3 stations are Ratnagiri, Thivimen, Udupi. These DigiLockers have been already commissioned since 16th of October 25. Passengers can now conveniently and securely store their belongings through a modern QR-based digital payment system using UPI, credit card, debit card, and other digital modes. The facility operates round the clock, ensuring ease of access and contributing to the vision of digitally empowered public transport system. Key benefits of this DigiLocker. The self-operated DigiLocker facility is available round the clock, ensuring accessibility at all times. Passengers can make payments easily through UPI, credit cards, debit cards, and other digital payment. Madgaon, in next phase, will be taking up Madgaon. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. उत्तर गोंय रेंट कॅब असोसिएशन आणि रेंट कॅब परवाने धारकांनी RTO अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. बेकायदेशीरपणान खाजगी गाडयो भाड्यान दिवपे आड कारवाय करची, तशेंच भाड्यान दिवपी टॅक्सीचे नंबर प्लेट बदलून तांकां रेंट कॅब नंबर लावचो हे विशीं अधिकाऱ्यां वांगडा चर्चा जाली. ह्या सगळ्या मुद्द्याची दखल घेवन योग्य ती कारवाय करपाचें आश्वासन संचालकान दिल्ल्याचें उत्तर गोंय रेंट कॅब असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी सांगलें. इशू कितें आहा मेन हें प्रायवेट गाडयो खूब रेंटाक दिता ज्यो इलिगल आहा पळय त्यो. तशेंच पलटी नंबर प्लेट पलटी म्हणजे जी टॅक्सी आसता कन्वर्ट करून रेंटाकार लायता, पूण ती रेंटाकार न्हू. आयज कितें जाल्लो जो इन्सिडंट वाडला पळयलात तुमी आसले क्रायम चल्ला जावं कितें इन्सिडंट जाता पळय ते सगळे कितें आतां रेंटाकाराचेर येता. पूण चडश्यो गाडयो पळय आसा न्ही ह्यो जाला क्रिमिनल एक्टिविटीज जावं आनी कितें आहा पळय त्यो सगळ्यो प्रायवेट गाडयो रेंटाक दितात. तश्योच पळट्यो नंबर प्लेटी आनी मागीर टार्गेट जाता रेंटाकारवाले. आयज म्हाका दिसता आमी हेजें एसोसिएशन केलां एक 3 months बॅक. हे एकूच आमी उद्देश आसलो आमचो एकूच आसलो पळय जो गोंयची जनता आहा जे ड्रिंक एंड ड्रायवाचो इशू आसलो जावं आनी कितें हो खंय ना खंय देवाच्या हितून एक कंट्रोलान येयल्लो आहा. आनी जे आमचे कालांगूटचे पुलीस स्टेशन PI आहा परेश नायक तशेंच आनी कितल्याच पुलीस स्टेशनाचे आहा तेंच्यांनी रातच्यो नाकाबंदी घातला आनी हितून कितें जाल्लें आहा ड्रिंक एंड ड्रायव्ह रॅश ड्रायव्हिंग कंट्रोलान येयल्ले आहा रेंटाकाराच्यो. ज्यो लिगल गाडयो आहा पळय तेंचे उलयता, पूण प्रायवेट गाडयांचेर कांयच एक्शन जायना सद्याक. प्रायवेट गाडयो बिनदास भाड्याक चलता, पलटी नंबर बिनदास रेंटाक चलता आनी खंय ना खंय मागीर रेंटाकाराचेर इशू जाता. सो आयज आमी मेळपाक गेल्ले तेका आनी सरान सांगलां आमकां की हो आपल्या टिमी वांगडा डिस्कस करता आनी एक्शन घेवंक स्टार्ट करता. तांकां आयडेंटिफाय ते कशें करपाक शकता? लायक पळय एवरी गाडयो हाडूंक शकना न्ही ते.
ना पळय ज्यो रेंटाक दिता न्हू व्हेरी इजी आयडेंटिफाय करपाक कस्टमराची बॅगां आसता जावं ट्युरिस्ट कोण आनी लोकल कोण तो सारको कळटा सो आयडेंटिफाय करपाक व्हेरी इजी जायना म्हणून पळय जेन्ना आमी प्रायवेट आले 10 years बॅक रेंट कार परमीट मेळच्या पयलीं तेन्ना आरटीओक सगल्यो गाडयो मेळटाले एनफोर्समेंटाक गाडयो मेळटलो सेम फॉर्मुला आतां ते परतून लायतले आरटीओची नॉलेज इतली बरी आहा एनफोर्समेंटाची तांकां खबर आहा ही गाडी खंयची भाड्याक चलता आनी खंयची चलना पळय ती मडगांव गांधी मार्केटाच्या गुदामाक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली थळ्या वेळांनी बेगोबेग उजो पालपी दळाक कळीत केलें उजो पालपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो उजो खंयच्या कारणाक लागून लागलो हाची म्हायती मेळूंक ना सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावना पहिले 9:23 सो आमकां सांगलें की गांधी मार्केटा एका गार्बेजा उच लागला म्हणून सो आमी जेन्ना स्पॉटार पावले तेन्ना पळयलें जाल्यार एक अबंडंट गोडाऊन आसलो तितून भितर सगळे गार्बेज आनी कितें आसलें तेका उच लागलो सो इमिडिएटली आमी कॉल स्पॉटार येवन एक्शन केलें आनी कंट्रोला हाडले आनी पालयलो तो ऊस कित्याक लागलो उच ते सगळे गार्बेज हाडले आनी मॅट्रस अशें हाडले आनी कितें कितें हाडले तितून गार्बेज सगळे अबंडंट गोडाऊन अंडर कंट्रोल आसा सध्या काय ना सध्या काय ना राज्यात फाटले कांय दीस जाले कुडकुड्याची थंडी पडपाक लागल्या सकाळ फुडें दाट धुक्याचे लार पातळिल्ले दिश्टी पडटा हवेत आर्द्रतेचें प्रमाण वाडपाक लागला आर्द्रतेचें प्रमाण 90% पावलां राज्यात शिंयाचे दीस सुरू जाल्यात फाटले कांय दिसा सावन राज्यातल्या कांय वाठारांत फांतोड्डेर कुडकुड्याची थंडी पडपाक लागल्या जे वाठार घाटा लागसर आसात थंय चड प्रमाणात थंडसाण जाणवता फाटल्या कांय दिसा सावन सगळीकडे दाट धुक्याचे ल्हार पातळिल्ले दिश्टी पडटा हवेंतल्या आर्द्रतेचें प्रमाण वाडून 90% पावला थंडी आनी हवामान बदलाक लागून लोकां मदीं ताप थंडी सारकिल्ली व्हायरल दुयेंसां वाडपाक लागल्यात हाका लागून लोकांनी आपल्या भलायकेची काळजी घेवप गरजेची आसा ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही बट्टे खातीर पात्र उमेदवार सापडूंक ना जाल्यार भौशीक बांदकाम वीज उदका स्त्रोत आनी उदका पुरवण खात्यांतल्या मुख्य अभियंत्यांक आनीक 2 वर्सांची सेवा मुजत वाड दितले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले दुसरे वटेन कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात पुजान केल्ल्या आरोपा उपरांत क्रायम ब्रांचीन नव्यान FIR नोंदयल्या ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करतले जांकां चवकशेक आपोवपाक जाय तांकां आपयतले म्हणूनय मुख्यमंत्र्यान सांगले मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली हे बसकेत महत्वाचे निर्णय घेतले बट्टे खातीर पात्र उमेदवार सापडूंक ना जाल्यार भौशीक बांदकाम वीज उदका स्त्रोत आनी उदका पुरवण खात्यांतल्या मुख्य अभियंत्यांक आनीक 2 वर्सां सेवा मुजत वाड दितले तशेंच ह्यान फुडें वेगवेगळ्या खात्यांत वर्क चार्ज खातीर ज्या कर्मचाऱ्यांक काम दितले तांकां 6व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी प्रमाण पगार मेळटलो सध्या आशिल्ल्या कामगारांक ताचो कांयच फरक पडचो ना अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिली मंत्रिमंडळाचे जाल्ले बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो amendment the business of the government of Goa allocation of the rule 1997 वेगवेगळे हा पयली कॅप्टन ऑफ पोर्ट जे डिपार्टमेंटा खातीर वेगवेगळे घेतला there is an resolved that the inclusion of the above addition of the subject or bifurcation केला captain of port in the business of the government of the allocation rule 1987 allotment of the land to the Goa College of the Veterinary and Animal Science गोवा कॉलेजीक आमी 33 वर्सांक लीज गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी गव्हर्मेंट कॉलेज वेटरनरी कॉलेजीच्या नांवार दिल्या 2 कडेन दिल्या एक कुट्टी आनी एक हांगा ओल्ड गोवा दिल्या land is total land 1 lakh square meter. Proposal to amend the Goa State Civil Service rules for 2022. Chief engineers जे पयनी PWD, WRD, electricity हांका 62 पर्यंत relaxation दिला if there is no any candidate is available then only if it is available then not. Implementation of the 6 pay scale for the future engagement of the work charge establishment employees. हाज्या फुडें वर्क चार्ज बेसिसचेर एम्प्लॉयमेंट जर घेतले फ्युचर सांगता हांव जाल्यार तांकां 6 पेन घेतले कवरेज ऑफ द कॉन्ट्रॅक्च्युअल एम्प्लॉई वर्किंग इन द स्टेट गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन्स ऑटोनॉमस बॉडीज PSUs एक्सेट्रा अंडर द एम्प्लॉई प्रोव्हिडंट फंड
म्हणजे दोज वर ऑलरेडी वर्किंग इन दीस डिपार्टमेंट सिन्स फ्रॉम द 2017 तांकां आमी EPF दिता बॅक तेंचो. ही EPF ची स्कीम आशिल्ली. तांकां वन टायम फाटलो सगळो पेमेंट दिवपाचो. एप्रॉक्सिमेटली आमकां तो 1500 पर एम्प्लॉई हाज्या प्रमाणे दिवचो पडटा. बट ते कॉन्ट्रॅक्च्युअल 21 वर्सां काम करताले ताका EPF नाशिल्लो. बट तांकां आमी EPF फाटल्या 2017 पर्यंतचो तांची स्कीम आहा म्हणून आमी दिता. जॉब स्कॅम प्रकरणात गुन्ह्या फाट्यान नव्यान FIR नोंदयला. पूजा नायकान केल्ल्या आरोपा उपरांत ह्या प्रकरणाची परतून खोलायेन चौकशी सुरू केल्या. कोणूय आरोप करता म्हूण ते गृहीत धरपाक जायना. आमी ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून तातूंत तथ्य असले बगर आपूण जावं वा पुलीस कांयच उलोवचे ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगले. आयकात मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे. पूजा नायकाच्या केसीत त्यांनी जेन्ना इको स्टेटमेंट केल्या उपरांत ताची थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन जावप गरजेचें आशिल्लें. आतां पर्यंत तेज्या फाटल्या केसीन तेणी खंयच्याच पद्दतीन म्हणजे इतक्या जाणां कडल्यान आपूण पयशे घेतला हें ते खंयच ओपन करूंक नाशिल्लें. सो दॅट न्यू FIR हॅज ऑलरेडी रजिस्टर्ड. ताजी थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा. कोणी एकटे बेश्टच सांगता म्हणून टॅक्स सरकाराक जो पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन करून प्रूफ मेळना तो पर्यंत हांव आसत किंवा आमचे पुलीस डिपार्टमेंट आसत ताजेर उलोवंक शकना. म्हणून ताजे थॉरो आनी डिटेलान इन्व्हेस्टिगेशन आसा. जेन्ना रिपोर्ट्स येतले ओके जेंका कोणाक इन्व्हेस्टिगेशनाक आफोवपाक जाय तांकां इन्व्हेस्टिगेशनाक आफयतले ओके आनी तेज्या उपरांतूच तेजो डिटेलान प्रूफ मेळ्ळ्या उपरांतूच दीस वील बी द फ्रेश केस which is the FIR has registered in this case. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाक पाळो दीत शाळांच्या सुवातेत बेवारची सुणी भितर सरची न्हय हे खातीर योग्य ती जतनाय घेवची. तशेंच शाळेच्या सरभोंवतणचो वाठार नितळ दवरचो आनी शाळेच्या कुशीक सुण्यांची वस्ती आसा काय ना ते पळोवपा खातीर 3 म्हयन्यांनी एकदां नियाळ घेवचो अशे निर्देश शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे आनी सगळ्या शाळेंच्या मुखेलींक दिल्या. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार जी सगळे शाळा आसतले महाविद्यालय किंवा शैक्षणिक संस्था जे आसा तांच्यांनी आपलो जो कंपाऊंड आसा थंयसर जे म्हणजे भटकी कुत्रे जे आसा तांचे कडल्यान तेंचो कंपाऊंड जो आसा तो सुरक्षीत करचो आनी ह्या भटक्या कुत्र्यांचो म्हणजे शाळेन शिकपी किंवा विद्यालयांनी किंवा संस्थेक कांयच प्रॉब्लेम जावपाक जायना म्हणून तांच्यांनी थंयसर सुरक्षीत म्हणजे हो जो तेंचो कंपाऊंड जो आसा तो करचो आनी तेच बरोबर 8 आठवड्या भितून त्यांच्यानी हे सगळे करचे आणि भितून एक म्हणजे नोडल ऑफिसर जो आसा तो सुद्धा दवरचो आणि त्याच प्रमाणे जायते म्हणजे अवेअरनेस प्रोग्राम जे असतले ते सुद्धा आयोजित करचे अशी नोटीस जी आसा ती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांच्यानी काडल्या. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन घंगावणेकरा सहित हांव वर्षा आश्वेकर. मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवचो अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. ह्या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करची. हे प्रकरण काँग्रेस संसदेत व्हरतले अशें काँग्रेसीचो राष्ट्रीय फुडारी पवन खेरान सांगले. फाटली 3.5 वर्सां डबल इंजिन सरकार आसा. 2019 50,000 जाल्यार 2022 10,000 नोकऱ्यांचें आश्वासन दिलें. तातूंतच हो घोटाळो मुखार आयिल्ल्यान 2019 सावन जाल्ल्या नोकर भरतीची चौकशी जावची अशें पवन खेरान सांगले. नौकरी की सिचुएशन ये है बड़ा घोटाला हो गया, इतना बड़ा घोटाला हो गया कि पूरा देश आज गोवा के इस जॉब स्कैम के बारे में जानना चाहता है. The eyes of the entire country are focused on the job scam of Goa. It is such a huge scam. आप मैनिफेस्टो में जो वादा करते हैं वो नहीं पूरा करते, धोखा देते हैं, वो अपने आप में एक स्कैम है. लेकिन उससे बड़ा स्कैम कि आप नौजवानों से, अनएम्प्लॉयड यूथ से 30-40 लाख रुपए लेते हो नौकरी देने के लिए और नौकरी नहीं देते और पैसा गायब. न नौकरी मिली न पैसा वापस मिला. इसलिए पूरा देश चिंता कर रहा है कि गोवा के साथ, गोवा के नौजवान के साथ भारतीय जनता पार्टी ऐसा अत्याचार, ऐसा अन्याय क्यों कर रही है. अब ये पूजा नायक पूरे देश में अब ये नाम फैल गया. पूजा नायक ने कुछ नाम लिए, ये तो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट होगा, अदालत में होगा, पुलिस के पास होगा, सरकार के पास ये स्टेटमेंट होगा, 161 का होगा. उस स्टेटमेंट में उन्होंने मंत्री का नाम लिया, IAS अधिकारियों का नाम लिया, इंजीनियर्स का नाम लिया. कहां है वो नाम?
We demand that those names should be made public first of all. Who is the minister? Pooja Nayak has named. Who are the IAS officers? Pooja Nayak has named. Who are the top engineers of the government? Pooja Nayak has named. नाम तो सामने लाइए पहले. नाम लाने के बाद हम ये चाहते हैं कि जिनका नाम पूजा नायक ले रही है वो अपने पद पर अगर बने रहें, दे विल इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टिगेशन. ये तो मंत्री, आईएएस अधिकारी, इंजीनियर्स अपनी पोस्ट पे बने रहेंगे और वो एक्यूज हैं, तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होने देंगे? They will not only block the investigation, they will manipulate the investigation और investigation fair नहीं हो सकती. तो फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहली रिक्वायरमेंट, पहली मांग, पहली डिमांड हमारी ये है, इन सब लोगों को जिनको नामजद किया है पूजा नायक ने, उनको अपनी पोस्ट से हटाया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए. गोंयांत दिसान दीस चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. तीस कुसगांव एक हॉटेल आनी एक सोऱ्याचें दुकान चोरांनी फोडलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे चोर नळे काढून भितर गेले. हॉटेलांतले सुमार 10,000 परस चड रक्कम चोरांनी फारायली. हाचे पयलीं खूब फावट चोरांनी चोरी करपाचो थार वचून चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. फातोडेर 5 सुमार फोडले ते, सकाळी 4 सुमार फातोडेचे 10,000 कॅश असले भितर. तुमचे घेऊन गेले सगळे फाटलात. फाटल्यान वयल्यान ते नळे फोडून फाटलेले नळे काढले, नळे काढून येले ते. एक हॉटेलांनी एक बार्दोनी फोडले ते राती. राती. ते एक बीन येऊन गेले ते, फोन गेले ते. पुलिसाक कंप्लेंट केली ते, केल्या, येऊन गेले ते पंचनामा पळयले की सांगले पुलिस. काय ना पळयता इन्व्हेस्टिगेशन करता हाडपा लागले ते. पूण हांगा खंय तरी लागीं CCTV कॅमेरा आसा त्या सायडीन अशें येयले ते फाटल्यानच्यान येयले. पूण हे येतनाच फाटल्यानल्यान येयले, फुडलो एंट्रन्सान येवंक ना. ना ना ना. आनी कॅश सोडून आनी कितें आशिल्लें तुजें? ना सध्या तरी काय पळोवपा मेळना ते, तेंच्यांनी हाटला नाका म्हटलं पुलीस. तशें न्ही, ह्या सायडीक तुज्या हॉटेलांत ना ना आमच्या हॉटेलान काय ना. कितें आशिल्लें? तेंच्यांनी कॅश 10-15 हजार आसता कॅश भितर. आनी कितें व्हेलां बीन भितर? ना आनी काय ना. काणकोणच्या श्री गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाच्या उबारणीक अंदू 550 वर्सां पुराय जातात. ह्या निमतान 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर मेरेन 10 दीस व्हडलो उत्सव जातलो. ह्या 10 दिसांत पर्तगाळी 1 लाखा परस चड भावीक उपस्थित रावतले खंय. 28 नोव्हेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी श्रीरामाच्या भव्य मुर्तीचें उक्तावण जातलें. ह्या उत्सवाची तयारी सद्याक झुजा पावण्यार सुरू आसा. काणकोणच्या श्री गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाच्या उभारणीक अंदू 550 वर्सां पुराय जाता. हाका लागून 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर अशे 10 दीस व्हडलो उत्सव जातलो. 10 दीस चलपी ह्या सुवाळ्याक सुमार 1 लाखा परस चड भावीक उपस्थित रावतले खंय. ह्या सुवाळ्याच्या निमतान पर्तगाळी मठ वाठारांत उत्सवाची नेटान तयारी सुरू आसा. 10 दिसांच्या वर्धापन दिन उत्सवाक देशभरांतल्या मठांतले मठाधिपती हजर रावन धर्मीक विधीत वांटेकार जातले. तशेंच पर्तगाळी मठ वाठारांत श्रीरामाची 77 फूट उंचायेची मूर्ती उबारपाचें काम सुरू आसा. दक्षिण भारतांतली ही सगळ्यांत व्हड उंचायेची श्रीरामाची मूर्ती आसतली. सध्या ही मूर्ती कर्नाटकात तयार करतात. ते मूर्तीचे भाग पर्तगाळी हाडून बसोवपाचें काम सुरू आसा. 28 नोव्हेंबराक श्रीरामाच्या ह्या भव्य मूर्तीचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जातले. पर्तगाळी जावपी सुवाळ्या निमतान ह्या वाठारांत उत्सवाची तयारी झुजा पावण्यार सुरू आसा. मंडप, रस्त्याचे डांबरीकरण, होमकूंड मंडप, देवळांचे कोरीव काम, हेलिपॅड तशेंच हेर कामां सुरू आसात.
गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा तेणी म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनिक पेपर जो आहा हो सगळ्यान